सौम्या तुझ्या नावाना मी सांगता मेळ्या, संतोष भरीत काजा तुका हसिता. तुझे मरण जीवन पण आम्ही समरमता, सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही बागेता. सौम्या जेजू क्रिस्ता बऱ्या गोळ्या, सुकोन गेल्ल्यो शेळयो आम्ही तुज्यो. विना तुझ्या आमकां विघ्न आनवारांतले आमकां निवार. मोगाल भावन आनी भयणीनो, देव बरी सांज दिवन तुमकां समेजता म्हूण मागता आनी ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो येवकार मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात. अर्गन जावन मीस पेटयता जोनीश डिसोजा, नित्य दरवाडो, तशेंच सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या ते सवां खातीर हें बलिदान आमी भेटोवचें. ते देखून आमची ते सवां मागणी सोमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सोमयेची मजर करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. मोगाच्या न्हू सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावं कुटुंबा स्पिरितान ह्या वेदी बोवारी आमी सांगाता जमल्या. आयचे देवस्तुती मोवाळ गोवळ्यांचो मोगाळ शेळयो जावया म्हणून संदेश दिता. जेजू बरो गोवळी आमकां ताच्या शेळयान मोगान राखता, सांबाळटा आनी जतन करता. आमी ताच्या संगी ताच्या हिंडांत मोगान जियेतना पासवो सोरो म्हणली बेसांव आमकां लाभता. आज आमी देव आपोवण्याचे आयतार संभ्रमता. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी देवाच्या आपोवणेक पाळो दिवन जेजूची बरी खबर याजक धर्मिका जावन संवसारांत परगडच्या ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळी मागया. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भवन आनी भयणीनो, पास्का काळाचो चवथो आयतार आज आमी संभ्रमता. आयचो आयतार जेजू बऱ्या गोवळ्याचो आयतार, तशेंच देव आपोवण्याचो आयतार जावन आमी संभ्रमतना. जेजू बरो गवळी तर ह्या गोवळ्या सारके आमी खरे गवळी जावं. सोमयान आमकां दिल्ल्या मिसांव जावं आमच्या कुटुंबान, आमच्या वाड्यान, आमच्या फिरगजेन, आमच्या शेजारा समाजेंत आमी रुता करूं आनी जेजूच्या त्या हिंडांत आमी एक विश्वासी शेळयो जावन जियों. तसो सोमी आमकां बोळ करपा लाभोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. तरी हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना आमी हरी एकली ना फावो पातकी म्हणलें वळखून घेवन आमच्या आमच्या उणेपणाची दुखदन एक घडीभर बगसाने आमी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तणाव सरून, वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. त्या बसून बगेवन सदांच संवका मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थोन मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या
काकळूक सौम्या काकळूक महिमा 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 देवा कोसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कारता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सोता सोमिया देवा देवाचे शेळीये तो संसाराचे पाप करता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसा आमचे मागे मानून घे की त्या पवित्र संगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्गीच्या मोगाळ बापा तुझ्या एका हिंडान शिळ्यांक थारान मेळचे म्हण बरो गवळी कसो तुजो जेजू संवसारांत आयलो शेळयांक तो आपापल्या नांवान वळखता तांकां राखता आनी तांचे फुडें वचून बऱ्या सरवा तांकां पावयता तरी आमच्या गवळ्याचो ताळो सदांच वळखूंक ताचे फाटल्यान वचूंक आनी नागवणीच्या हातांतली सुटोवंक जेजू दिता तें तुजें सुबाम जिवीत घेवंक आमकां फावो कर आमच्या सुमिया तुज्या वता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना धर्मयुक्ताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप थवळ पेद्रो 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो तर तुमी खुर्सार मारलेल्या त्या जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हण इस्रायेलाचे सगळे घराणे दुबावीण जाणा जावं ही उतरां आयकतच तांची काळजां सिंदलेल्या बरी जालीं आनी पेद्रो लागीं आनी हेर धर्मदूता लागीं तांणी अशें विचारलें भावानो तर आमी कितें करीचे तवळ पेद्रोन तांकां जाप दिली पातक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमच्या मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचे बक्षणे जोडच्या जेजू क्रिस्ता नांवी पवित्र स्थान घेवं तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तांक म्हूण ती केल्या जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपणें दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रोन तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्टे संततीतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो उपरांत तांचें उतर मानून घेतल्याक पवित्र स्थान दिलें सुमार 3000 त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले देवाचें उतर हें देवाचे उपकार
सर्वेस परमोसो गवळी कांयच म्हाका उणेना सर्वेस formoso goli कांयच म्हाका उणेना सर्वेस परमोसो गवळी कांयच म्हाका उणेना पासवो सरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता निशांत उदका सरशी म्हाका दवरता म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता सर्वेस formoso goli कांयच म्हाका उणेना आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय तुजो दांडो आनी बेतासाक ती म्हाका धैर्य दिता सर्वेस formoso goli कांयच म्हाका उणेना सर्वेस formoso goli कांयच म्हाका उणेना साम पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वसाप प्रितीच्या मोगाच्या न्हू बरें केल्ल्या खातीर तुमकां जर सोसूंक मेळटा आनी सोंसणीकायेन तुमी ते सोंसतात तेदवा तर देवाक तुमी मानवतात तुमकां आपोवन मेळ्ळ्या हाचेच खातीर कारण तुमचे पासत पयले क्रिस्तान कश सोंसतात अशें त्याच पावलांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या ताणें कांय पाप आदारलें ना आनी ताच्या तोंडान तावन कसलीच कपटपण आयलें ना ताका सवल्ल्या वेळार ताणें पाटे सवले ना ताका कश्ट येतना ताणें बेश्टयलें ना बागार निती प्रकार जर ती करतल्याचे जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो आमी पाताक मरण पवित्रपणान जिवचे खातीर कुर्सयल्ले आपले कुडींत आमची पातकां ताणें ववयली त्याच गयेत वरवीं तुमी गूण जाल्यात तवल पर्यान वाट चुकून गेल्ल्या बोकड्या बरी आसलेले तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या रखण्या आनी गवल्याशी पाटी आयल्यात देवाचे उतार हे देवाचे Alleluia, 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 alleluia. हांव बरो गवळी म्हणटा सोमी हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी ते म्हाका वळखता Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुआ प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेसून फारिसेवा लागीं म्हणे सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण बकऱ्याच्या गोठ्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून वेता तो सोर आनी लुटखार जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बकऱ्यांचो गवळी हाका राखवाल दार काडटा
बकरे ताच्या थाळ्याक कान दितात. आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवान उलोवकन तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सगळ्यांक भायर काडटास तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो थाळो वळखता ते बकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात. ते परक्यांचो थाळो वळखना जाल्ल्यान ताचे थावन ते पळण धांवतात. जेजून तांकां ही ओपार सांगली, पूण ताणें सांगलेल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, हांव बकऱ्याचें दार. म्हजे पयले आयिल्ले सोर आनी लुटकार, देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार. म्हजे मुखान भितर जाता तो शाबितायन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सोरोवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विभाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन अमतोच्या मापान तें मेळो म्हूण. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भवनो आनी भयण्यानो, आयच्या वचपाचो नियाळ करता आसतना म्हाका उगडासाक आयलो. थोड्या वर्सां आदीं हांव एका गुरकाराच्या मोरणाक गेल्लो. एका वाड्याक मुखेलपण दिवन आसतनाच तो गुरकार मरण पावल्लो आनी ताचें मरण. आनी मरणाच्या दिसा आमकां कळटा ता श्रद्धांजली आसा. तो न्हिदोन आसता, तो निर्जीव जावन आसता. हेरांनी उलयलें ताका आयकना, पूण ताणें केल्ल्या त्या बरेपणाचो गुणागान म्हणटा आमी. थंयसर हेरां उलयतात, सांगतात त्या व्यक्ती विशयान. आनी ह्या गुरकाराच्या मरणा दिसाही त्या वाड्यांतल्या एकल्यान श्रद्धांजली पाठोवन ह्या गुरकारा विशयांत जायत्यो संगती बऱ्यो सांगल्यो. आनी तो म्हणालो, एक बरो पती जावन आपणाच्या पतीनेचो मोग केला. एक बरो बापूय जावन देवान दिल्ल्या भुरग्यांची मोगान ताणें जतन घेतल्या. एका वाड्याचो गुरकार जावन तांच्या तबेन दिल्ल्या वाड्याघरांक ताणें मुखेलपण दिलां. मात्र न्हय, तांकां तो वळखला, तांकां तो तांचें जिवीत ताणें चलोवन व्हेलां, तांकां जोगतें मार्गदर्शन दिलां. आनी अशें एक खरो गोवळी जावन जेजू बऱ्या गोवळ्या सारको आपणाचें जिवीत तो जियेला म्हणली ती उतरां उल्लेख करन निमाणें एका टेली इव्हँजलिस्टान जुआंव पावल दुसऱ्या विशयांत उल्लेख करन बरयली उतरां. त्या मरणा दिसा तोय म्हणालो, ही लिव्ड लायक ए मास्टर गुड शेपर्ड, ही डायड लायक ए मास्टर गुड शेपर्ड. तो जियेलो मिस्त्री सारको, बऱ्या गोवळ्या सारको. तो मेलो मिस्त्री सारको, एका बऱ्या गोवळ्या सारको. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सोबीत उतरां एक भोव अपुर्वाचें गणीत आमकां नियाळ करूंक. जर तर आमच्याय जिविताच्या निमाण्या दिसा वा आमच्या निर्जीव कूड हांगासर दवरून आसल्या त्या दिसा जर तर आमच्या विशयांती असलीं बरीं उतरां आयकूंक मेळटा जाल्यार एक बरो गोवळी जावन ताच्या तबेन दिल्ल्या ताच्या शेळयांची ताणें जतन घेतला. एक बरो गोवळी जावन ताचें मिसांव ताणें संपूर्ण केलां म्हणलीं तीं उतरां आयकूंक मेळ्ळीं जाल्यार आमी कितलें भागी मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आज जेजू बऱ्या गोवळ्याचो आयतार आमी संभ्रमता आनी एका कुशी देव आपोवण्याचोय आयतार आमी संभ्रमता. आतां जेजू बरो गोवळी आमकां ताच्या काळजा सारके एक बरें खरें गोवळी जावन तो आपोवणें दिता. मात्र न्हय, ताच्या हिंडांत एक बऱ्यो विश्वासी शेळयो जावन जियोंक आमकां तो आयच्या दिसा विशेश तरान आपोवणें दिता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हाचे पयले वाचाप आमी आयकल्लें धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें. पेंतेकोस्ता उपरांत पेद्रू त्या लोकां मुखार उबो रावन उलयलीं तीं उतरां आमी आयकलीं. आतां पेद्रू जेजूच्या मरणा वेळार वा जेजूक कैद केल्ल्या वेळार बियान कांगाल्लो तो पेद्रू जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत पवित्रत्म्याचें येणें जाल्या उपरांत धैर्यान भरलो, विशेश सक्तेन भरलो आनी ताच्या उपरांत ताची उतरां एका खऱ्या बऱ्या गोवळ्या सारकी मिस्त्री सारकी
जेजू सारकी आणि त्या जेजूक खरी साक्ष दितात आसली ताची उतरां जावन आसली आनी ताच्या उतरांत आपणाच्या मिस्त्रीची खरी वळख आपणाक आसा आनी त्या देखून आपणाच्या शेळयांक त्या मिस्त्री थंय हाडूंक त्या बऱ्या गवळ्या थंय हाडूंक ताणें केल्ले ते प्रयत्न हाच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा मोगाचेनो. जे कोणी जेजूक जिवेशी मारले तांकां तो खडक उतरांनी उलयता आनी तवळ त्या लोकांन म्हणली ती उतरां तर आमी कितें करूं जाय आनी पेद्रून म्हणलें तुमच्या पाताक रडा जिनी बदला एक नवें जिवीत आदारा. आनी अशें पेद्रून त्या लोकांक एक सरकी वाट एक बरो गवळी जावन दाखयली मात्र न्ही जेजू बऱ्या गवळ्यातय तांकां फाटीं हाडलें आनी जेजूच्या त्या हिंडांत तांकां फाटीं हाडलें आनी त्या मारीपात तांकां सासणीक जिवीत मेळचें तें देवाचें मांडावळ येवचें तांकां उगडापें केलें. मोगाल भवन आनी भयणीनो, तर हें वाचप नियाळ करतना आमकांय तो संदेश पेद्रू बरी आमी बरे गवळी जावन जे कितें अन्याय वायट आसा तें खंडन करना आपणाच्या दिल्ल्या त्या आपणाच्या तबेन दिल्ल्या त्या शेळयांक सारकें मार्गदर्शन दिवन सारक्या वाटेन चलोवन व्हरचें आनी जेजू मेस्त्रीची खरी वळख दिवचें आनी त्या मेस्त्री थंय हाडून त्या हिंडांत दवरचें ती जबाबदारी आमची हरी एकल्याचें म्हणलें हें वाचप आमकां समजूंक प्रयत्न करता. हाचे दुसरे वाचपी सान पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें आमी आयकलें मोगाचेनो. आनी ह्या वाचपांत पेद्रू परत ताच्या आयकोप्यांक तेंत शिकयता वाट सुकून गेल्ल्या शेळया बरी तुमी आसल्यात पूण तो आमचे खातीर खुर्सार मेलो. देवाच्या योजन देवाच्या मांडावळी प्रमाणे आमचे खातीर ताणें कश्ट सोंसले आनी आमकां ताणें एक देख दिल्या आनी ताच्या तोंडांत कसलेंच वायट उतार येवंक ना. ताणें कोणायकी गाळी शिराप सोवलो ना. कश्टातना कोणायकी ताणें बेस्तायलें ना. बदलाक हरियेक ताणें स्विकार केलें आनी त्या मारीपात आमकां आमची पातकां ताणें ववयलीं आमच्या पातकांतली सुडकां ताणें आमकां दिलें आमचे गायी ताणें गूण केले आनी अशें ताचे जावन सुकोवन गेल्ल्या आमकां हरी एकल्याक राखणे आनी गवळ्यातय फाटीं हाडल्यात म्हणलो तो संदेश तांकां दिता. पळय मोगाल भवन आनी भयणीनो, जेजू बरो गवळी जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो आमचे खातीर शेळयां खातीर आनी निमाणें ताच्या कुर्सा कश्टा कुर्सा मरणा मारीपात आमकां ताणें सोडवून जोन दिल्या आनी परत ताच्या हिंडांत ताणें आमकां हाडलां आनी एक बरें गवळी जावन एक बऱ्यो शेळयो जावन जियोंक ताणें आमकां प्रेरण दिल्लें. ह्या वाचपांत सान पेद्रू उल्लेख करचें. हाच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना दोन ओपारी आमचे मुखार आसात. एक ओपार आमी पळयता जेजू बरो गवळी जावन कितें लक्षाना ताच्या शेळयांक वळखता त्या शेळयांक तो मार्गदर्शन दिता त्या शेळयांचें पालन पोशण तो करता आनी त्या शेळयांक मुखार रावन तांकां तो आपोवन व्हरता मोगाचें. एक बरो गवळी जावन एक बऱ्या गवळ्याचें मिसांव कितें आनी एक गवळी जावन कशें ताणें जेजून आपणाचें मिसांव केलें म्हणलें एका लेखान आमकां उगडापें करता. आनी दुसरी ओपार जावन आसा बकऱ्याचें दार. जेजू म्हणटा आपुणूच बकऱ्याचें दार. जेजू दार आनी तें दार सासणीक जिविताचें न्हय ह्या संवसाराच्या तात्कालीक जिविताचें. देखून जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवं बरोवन अमतोच्या मापान जिवीत दिवच्या न्हय ह्या संवसाराचें बगा सर्गेचें जिवीत. त्या देखून जेजू म्हणल्यार दारांतल्यान जो कोण उतरां येता ताका सासणीक जिवीत आसा. त्या देखून जेजून म्हणलीं उतरां हांव जावन आसा सत जिवीत आनी वाट. म्हजे मरीपात गेल्या शिवाय तुमी कोणाचे न्ही बापास अशें वचोंक जायना. त्या देखून जेजू म्हणल्यार दारांतल्यान आमी चलोवंक आसा फुडें समजूंक आसा भितर सरोंक आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, तवळ मात्र आमकां तें बरोवन अमतोच्या मापान तें जिवीत जेजून जोन दिलें आमी अनुभव करतले. हांव तर मोगाल भवन आनी भयणीनो, आज ह्या देवाच्या उतराचो आमी नियाळ करतना पयलें आमकां हर एकल्याक आपोवन एक बरें गवळी जावंक म्हणजे एक बरें मुखेली जावंक बरो म्हज्या कुटुंबांत एक बरो बापूय एक बरी आवय जावंक म्हज्या वाड्यांत एक बरो मुखेली म्हज्या समाजे शेजाराक एक बरो मुखेली जावंक म्हज्या तबेन आसल्यांक वळखा जाय तांकां मुखेलपण दी जाय तांकां मार्गदर्शन दी जाय तांकां सारकी वाट हांवें दाखय जाय. त्या देखून एक बरो गवळी हांवें जाय जाय तांकां काळोखाक व्हरचें न्हय वायटाक व्हरचें न्हय. म्हजें जिवीत सारकें आदर्श जिवीत जावन
सारक्या वाटेन समकता तसलें एक जिवीत जावन तांकां मार्गदर्शन दी जाय म्हणलें जेजू आमकां समजयता. त्या देखून असले गवळी जावन आमी हर एकल्यानी आमच्या कुटुंबांत आसल्या आमच्या कुटुंबदारांची जतन करी जाय, आमी मुखेलपण दी जाय, मार्गदर्शन दी जाय. हें आमचें मिसांव म्हणलें जेजू आमकां जागयता. दुसरें आमी हर एकली एक विश्वासी शेळी जावन जेजूच्या हिंडांत रावंक आमी प्रयत्न करचे. जेजू तावन आमी पयस वयचे न्ही. आमकां असो एकलोच देव आनी तो खरो देव जिवो देव मोगाचे न्हू, त्या देवाचेर अखंडपातयेनी विश्वास दवरून ताच्या हिंडांत रावा जाय. आमी खंय त्या हिंडांत भायर वयचे, वांगड्या वाटेन वयचे आनी हेरांक त्या वाटेन वरचे न्ही. आमी सोमयाच्यो विश्वासी शेळयो आमी जावन जिवंक आमी प्रयत्न करचे. तिसरें मोगाचे न्हू, आज आमकां देव आपोवण्या खातीर मागोवंक विशेश तरान आपोवणें आसा. आयचो आयतार देव आपोवण्याचो आयतार. आमच्या पवित्र सभेंदाच्या याजकांक धर्मिकांक खातीर विशेश तरान अर्गानिवचो हो दीस आनी तांचे खातीर मागचो दीस आनी त्या तशेंच आमच्या कुटुंबांत देव आपोवणी फुलच्या खातीर आमी मागचो तो दीस जावन आसा. मोगाचें न्हू, म्हाका उगडास येता. हांव ल्हान भुरगो आसतना म्हज्या घरा म्हजी आवय बापूय आमी 14 जाणां भुरगीं, पूण हर एक दीस तांचें एक मागणें, तुजी कुशी वय जाल्यार 14 जाणां जाल्यार तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवन याजक धर्मीक जावन तूं मौन आसा मुखार सरता जाल्यार 14 वचून दी. आमकां कांय बेजार येना. आनी तांणी मस्त बरी सांगलें आसा 14 पाद्र सिस्टर जावंक जाता वेता जाल्यार वसा, कित्याक सोमयाचें मिसांव करूंक फुडें वेता जाल्यार वसा म्हणून. आनी त्या देखून तांच्या मागण्या वरवीं आमी दोगां, म्हजे मालगडे भयण सिस्टर आनी हांव दुसरो, हांव याजक जाल्लो आनी दोगां कुटुंबान घरांत आसात मोगाचें. पूण तांच्या मागण्या द्वारे त्या देखून आमी आवय बापायनी आमच्या कुटुंबांतल्या सान्यांनी आमी कुटुंबांत देव आपोवण्या खातीर मागा जाय. मोगाचें न्हू, भुरगीं देवान दिल्लें आमकां देणे. त्या देखून देवाचें मिसांव ह्या संवसारान मुंदासून वचूंक आसा. जेजून म्हणलीं उतरां वसा संवसाराच्या कोनशांनी सुवार्ता प्रगट करा. त्या देखून एक याजक जावन धर्मीक जावन विशेश तरान सोमयाचें मिसांव आमी प्रगट करूंक आसा. तशेंच लग्नाच्या बेसामारी पाती सोमयाचें मिसांव आमी प्रगट करूंक आसा. मोगाचें न्हू, त्या देखून हें आमकां हर एकल्याचें आपोवणें जावन आसा. त्या देखून देवान आमकां आपयलां, म्हाका याजक जावंक आपयलां, तुमकां लग्न जिविता मारीपाक ताचें मिसांव करूंक ताणें आपयलां. पूण आमकां विशेश जावन याजक धर्मिका सोमयाचें विशेश तरान मिसांव मुंदसून वरच्यागी जाय. आनी त्या देखून आमी आमच्या भुरग्यांनी देवाच्या उल्याक पाळो दिवन लक्षिल्यान तसो पाटलाव करूंक फुडें वयच्याक आमी मागोवंक जाय. मोगाचें न्हू, आमचे मागणें याजका विशयान धर्मिका विशयान कुटुंबांनी बरें उलोवचें हेंय गरजेचें. मोगाचें न्हू, त्या मारीपाक आमी देव आपोवण्याक प्रोत्साह दिवचें, देव आपोवणी फुलच्याक आमी आदार दिवचें. हें आमचें मिसांव म्हणलें आमी समजूंक आमी प्रयत्न करचे. आनी प्रत्येक जावन आमी एक करियेत सकाळांनी जीं कोण देवाच्या मिसांवाक समर्पीत जाल्यार तांचे खातीर मागचें आनी सबार कुटुंबांत हांव देवापणी फुलोवन सोमयाचें हें मिसांव मुंद वचूंच्याक आमी मागल्यार ताचें वर्तें दुसरें ना. मोगाचें न्हू, तर आज ह्या देवाचें उतार आमी नियाळकन हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना मोगाचें न्हू, देवाक आमी अर्गां दिवया. जेजू बऱ्या गवळ्या खातीर, कित्याक तो आमकां एकल्याक वळखता, आमकां सोलोवन व्हरता, आमकां सोरोव दिता. प्रत्येक जावन ताच्यात कुडी रगतान आमकां दिसपट्टे पसता. असल्या बऱ्या गवळ्या खातीर ताका आमी अर्गां दितना ताच्या काळजा सारके खरे गवळी जावन ताच्या हिनाच्यो विश्वासी शेळयो जावन जियो आनी देव आपोवण्याक प्रोत्साह दिवंक मागोवंक तो आमचें तें बरें म्हूण उदार म्हूण रचून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी मागया. आमीन. उबे रावया, आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बापतो सर्ग आनी विद्यमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्वस्तुचो रचना एका आनी एका सोमया जेजो क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळादी बापातावन जल्माला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजलो करो दे. तो देवातावन जल्माला ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैम बसो ताच्या वरवीं सर्वस्तू केल्या. आमा मनशां बसो ताणें आमचे सोडवणे बसो सरगार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्यावरी हांव कामरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत पोंचले ताका उर्सार मारलो. ताणें कश्ट मोरान सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो. आनी पवित्र पुस्तक प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला.
जिव्यांच्या निमेल्यांचे मनशार वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवट एक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदता तो बापा आनी पुता तांदीप जाला बापा आनी पुता बराबर ताका इस्तमा सर्ग नमस्कार आनी महिमा फोबो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतावर स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुना जिवनपणा आनी सस्नाच्या जिविता विश्वासन रावता आमेन. आतां आमची सर मागणी या भवर्तांच्या प्रार्थना रुपार सर्गींच्या बापाक उबान दिवन आमी मागया. मोगाळा बापा पवित्र सभा सेलोन वरच्या पाप साहेबान बिस्पांनी हेसकांनी आनी लायकांनी जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन मोगान एकवटेत एंड बांदून हाडच्या वावरांत तुजो आदार दी. तशेंच तांची सर योजना सुपळ कर म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी बऱ्या गवळ्या बरी जबाबदारीन शेळयांची जतन करूंक आनी निस्पर्धी सेवा बरीपात लोकांचे आनी समाजाचे उदरगतेक वावरूंक तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जेजू बऱ्या गवळ्या ताळो पडकून समर्पित जिने मरीपात तुज्या पुता जेजूचे शिकोवन हर एकल्यांक परगटूंक तुज्या शेतांत वावरांक आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक विंचून काड म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढेनी आणि उतर प्राये वरवीं कश्टांच्या आमच्या भावा भयणींक तुजी ससाय लाभय. कश्टा वेळा दैरसणी नासतना तुजेर बरवसून जिवंक तुजी सकत दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांनी तुज्या राजाची मौल्या जिणेन पाळोवंक आनी देखी बरी साल समकण आपणावंक तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजाबावरी एकठांय जाल्ल्या समेस्तांनी बऱ्या गवळ्याची देख आनी मार्गदर्शन घेवन एकवटाच्या हिणान मोगांची तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या हर एका सान्यां खातीर गांवांत परगांवांत आसलेल्या भावंडां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन पिडेस्त भावंडां खातीर आमची भावंडां आस्पत्रेंत आसात, विविध रितीच्या पिडेन कोश्टोन आसलीं आसात. ह्या भावंडांचोय आमी उडास काडया. सुमयेची गूण करची सकन तांच्या कुडीन वाळोवन दी. बरी भलायकी बरेपण सुमी तांकां दिवून दी म्हणून विशेश तरान एक घडीभर आमी मागया. पवित्र काळजा वाड्यांतली एक भाव आनी एक भयण आस्पत्रेंत आसात, तांच्या भलायके खातीर आमी मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगला तांचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन मध्यम प्राच्यांत परत झुजाची मोडां आसात, झुजां नाका, शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी विशेश तरान परत मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, जेजू बऱ्या गवळ्याक तुवें आमकां दिल्ल्या आनी त्या गवळ्याच्या सवळेंत जियोंक करपा दिल्ल्या खातीर आज आमी तुका अर्गां दिता, तुका आमी दिनवासता. जेजू बऱ्या गवळ्या सारके खरे गवळी जावन आमकां दिलें तें मिसांव आमी जारी करूं वावरूं. सुमयेचे विश्वासी शेळयो जावन जियोंक आमकां तुजो आदार दी. आज आमी उबारलेली ही मागणी तो मानून घे. प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबांत देव आपोवनी फुलय आनी त्या मारीपात देवाच्या सेवेक सभा जाणां युवक युवतींनी फुडें वचूंक तांकां तुजो आदार दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. Dio chi te somia tuka e bedone vela na chi te smuje e mulle makas bete tatuka makas bete tatuka mundo jivita so
म्हाका पोसता वायतो दाकासो सस्ती पिवन करता कष्टा वावरासो फोन तुवें मुजेर वता तुकाच भेटोवन दिवच्या म्हाका तुवें रस्ता म्हाका तुवें रस्ता म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. तुमच्या रक्ताचें बलिदान आपल्या मनाचे महिमे कमशेच्या परिस्थितीच्या देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, आमच्या गवळ्यान प्रितीन आनी दुलोबायन सोंसलेले कश्ट मरण आनी तेजे महिमेवान पुना जिवानपण आमी आतां संभ्रमताम आनी तुका भक्तीन समर्पीत हांव. या बलिदानाच्या बळान आमचे पातकाचे गाय गुण कर आनी जेजू बराबर पातकाक आमी मेल्याव देखून ताच्या सांगाता जिवी जाल्ल्या मनशांक अशी आमी तुका भेटयलेलें बलिदान जावं म्हूण मागता हांव. क्रिस्त आमच्या सोम्यावर वीण. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वराक उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सरकाळी आमी तुका वाखनूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली, तसो आमचे खातीर आपले अर्पण करीत आसा. तसो आमचो शारती जावन तुजे म्हाका सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना, पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सदाळबा निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारासो सर्वेश्वर तूं, सर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय 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 जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय, ओ सर्गी तुका जय 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 जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडोन इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपलेच कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची.
तेचपर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सस्नी कराराचें येरागान पातकाचें बोक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारावतलें हे म्हज्या उगडासा करान. Bawarta sugun pergajoyan सुम्या जेजू तुझे मरणामी समरमता तुझे पुनर्जीवन पा आम्ही परगळता तुझ्या येण्या आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मनाचो आनी पुनाजीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविता सोंडो आनी सोडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुना जिवनपणाचो बरवो सुदोरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामुरे देवाचे माये सांगता बगेव झुजे तिचो पती बगेव दमदतान सांजू दुजा देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सस्नच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गाव आमकां बाबा कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेसून बापाक बापा म्हूण उलो मारचें भाग दिलां आनी आमी भुरगीं तर बापाक उलो मारया. बापाची कृपा मजत आमी मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जा तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जा. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिडेंतलें आनी स तरांच्या अवघडांतलें आमकां हरी एकल्याक तूं वाटाय. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे देशकार आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. सुमयेची शांती एकामेकां वांटून घेवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकू
देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूक देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती दी पळयात ओ जेसू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ओसू जेसू बरो गवळी आमकां जिवीत दिवच्या खातीर आपणाचें जिवीत वारयलोलो बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिल्लो तर येस सुमयाच्या जिवनाक आपोवणें मेळ्ळां आमी सर सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली सुमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणें ना सुमी संगी आसतना बेभिरान म्हाका ना सुमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणें ना सुमी संगी आसतना बेभिरान म्हाका ना प्रार्थुया खणवळ्या बापा आमच्या जण एकल्याच्या नांवान जेजून आमकां आपयलेलें देखून ह्या मिसार आमच्या बऱ्या गवळ्या स्वताळो आयकोंक आमकां मेळ्ळें ताच्या रक्तान आमची पातकां धुवन गेलीं आनी पातकां मेल्लीं आमी प्रमाणीकपणान जियोवचे खातीर आपल्या मासा रक्तान ताणें आमकां पोसलीं ह्या देण्या बसोन आमी तुका दिनवास थाव आनी घरा वचून ताच्या ताळ्याक खाण दिवं आनी प्रमाणीकपणान जियोवन आमची दिनवासनी दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं भुरग्याच्या वर्साचे मागणे सांगत आमी म्हणया सर्गींच्या मोगाळ बापा आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां वो देख घेवन भुरग्याचे वरास आचरण करूंक आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासता तुज्या मोगा सो आनी कुरपेचो शिवत सर भुरग्यांचेर वत भुरग्यांनी जेजू बरी तुका मानवाल्लीं जावं आपल्या आवय बापाय विधेय जावं मान दिवं आनी तांकां दुखयनाशें चलोवंक कृपा लाभय प्रायतेगीत वाडटाना शेगुणांनी फुलोवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी तांकां भर आत्मीक संगतींनी तांकां सुरसुडीत कर शिकपान बुदवंत कर बरो फुडार तांकां लाभय कसल्याच वायटाक सांबरनाशें तांकां सांबाळून धर सरको बेसवेंचून काडूं आनी धैर्यान मुखार सरोंक तांकां कृपा दी बापा हर एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यां मोगान स्विकार करूं आनी तांचेर आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक तांकां जानवाय दी बापा भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाड दाखय तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे तांचे सवे तूं राव आनी तांकां सांगात दी तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी हे आमी मागता तुज्या बता जेजूचे नांवी पात्रून साजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रून साजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रून साजुता देवा आमचे पासत विनाती कर सांजुता देवाक मागणे या संवसारी जसो सैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या भगिनी जुता देवा आमच्या मागण्याक आमच्या सभेन तो मेळ
जेजो सोडवंदर समवाळ मोग तूं सान जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजो आगी तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीच कसासनी सांबोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्या सोदो केरिती शारती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां एक घडी आमचे दोळे धांपया आमकां कितें मागूंक आसा त्यो गरजो सांजूदता देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण करया आमच्या कुटुंबां खातीर गांवांत परगांवांत आसलेल्या भावंडां खातीर जें कितें बरें फाल्यां आमच्या कुटुंबांत जावंक आसा त्या खातीर आमी मागया कोणें आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांचे खातीर मागया भुरग्यांचे वरास भुरग्यां बाळां खातीर मागया युवजनां खातीर मागया प्रायवंतां मलगडी आनी प्रत्येक जावन पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया हे दोळत हांवें सांगलें आमच्या बिरगजेंतले पवित्र काळजा वाड्यांतले एक भाव आनी भयण आस्पत्रेंत आसात तांकां बेगीनच भलायकी मेळच्या डिस्चार्ज जावच्या तशेंच इतर पिडेस्तां सभाजन आमच्या कुटुंबांनी आसात घरांनी आसात सक्कड ह्या पिडेस्तां खातीर भलायकी मेळच्या सुमयान तांकां आपडच्या गूण करच्या सुमया कडेन आमी सांजूदतात देव मारिपाक एक घडीभर मागया कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर मागया आनी आमची कश्ट दूख पिडाशिडा समस्ये आमच्या बिरगज कुटुंबाची सत्तेसावां फाल्यांच्या दिसा जावंकाचे सगळे स्पर्धे ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करून एक घडी मागया म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळूंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तो तुज्या आपोस्तले पदवेन पयस धांवडे हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायतावन हांव तुका उलो मारतां आशा संडल्यां बरो वसुदेवचे केरेदने तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोडसाण हांव तुका बेडयता तुज्या मोवाळ माईपासे नांवां ते घेय तो म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून वत हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वेस्व देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर वागोवन तो तुमकां मैपसन आनी काकुतीन दुलोबान वागोवन दुलोबान तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन देवाचो एकलोच पूत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोने प्रमाणे संसारा पर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरले तो तुमचेर ह्या सर वायट बसमन वडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन आनी सर पद्वेदा देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवय सदा आसूं आमेन वचून यार क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सर्गाचेर आनी उल्हासपा Alleluia, Alleluia, सर्गाचेर आनी उल्हासपा Alleluia, कित्या जाका तूं वोवंक फावो जालें Alleluia, कित्या जाका तूं वोवंक फावो जाली Alleluia, सर्गाचेर आनी उल्हासपा Alleluia, Alleluia, सर्गाचेर आनी उल्हासपा मोगाळ पुता सवे हांव मोरी आशिर्वाद दिवा मागे जुता देवा
भगवंत कृष्णाचे कृपे निरमक आमचे देवा आमचे दिसनंतले बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्र नावे आमेन. दिव्यवाणी